गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटले 8 ते 9 म्हयने भलायकी बरी ना म्हूण इस्पितळां भोंवता. फेब्रुवारीच्यान गोंयचें प्रशासन ठप्प जालां. मुखेलमंत्री इस्पितळांनी भोंवता तें लोकांनी पळयलां. मात लोकांची कामां करपा खातीर मुखेलमंत्री मंत्रालयांत दिसना अशें यतीश नायकान काँग्रेस हावजांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. It all began with food poisoning. It then was told as indigestion. It then was told as mild pancreatitis. And now we all know that it is some pancreatic ailment which is unknown. Now this is all happening since February of this year. We are in the month of October. Health bulletin येवना, ताका कितें जालां हें कोणाक सांगूना. असेंब्लीचें सेशन सुद्दां कर्टेल केलें, पूण हेल्थ बुलेटीन केन्नाच लोकां समोर हाडली ना. ताका कितें जालां तें कोणाक केन्ना सांगलें ना. पूण बेजिकली सरकार हेडलेस आसा फेब्रुवारीच्यान. आतां थोडो कोण स्टाफ कोण एक ताजो स्टेटमेंट करता की तो बरो इम्प्रूव जाला. बरी गोश्ट, वी विश हिम वेल. बट आमी ताका अमेरिकेच्यान हांगा दिल्लीच्यान हाडला, ते फोटोय पळयल्या. पूण सगळें आसून अजून काय ते हेल्थ बुलेटीन येना, अजून कांय येना. But we have factually seen Parrikar missing in his chair of chief ministership since February. We have seen him visiting Bombay hospitals many times. We have seen him visiting America hospital many times. We have heard him visiting some hospital in Kandoli. We've heard him and seen him visiting some hospitals in Delhi. But we have not seen him in Secretariat for the last so many months now, that since he has taken ill from that indigestion. Cabinet meetings जायना. सरकाराचे निर्णय म्हणटा ते कॅबिनेटाच्या मिटिंगेंचेर अवलंबून आसता. पूण कॅबिनेट मिटिंग्स जायना, जाय तश्यो रेग्युलर मिटिंग्स जायना. जायत ना म्हणल्यार चलता. एडमिनिस्ट्रेशन कॉलॅप्स जालां आनी इश्यूज जे गोंयांक कन्फ्रंट करता ते वाडत आसा. रिझम्पशन ऑफ सस्टेनेबल मायनिंगाचेर कांय तोडगो सरकारा कडेन अजून पर्यंत हाडिल्लो ना. मायनिंग डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट डिपेंडंट्स जे आसा ते बाबडे कितें म्हणटा ते बाबडे रावल्या केन्ना सोल्युशन येतलें तांच्या प्रॉब्लेम्सांक. अनएम्प्लॉयड यूथ जे आसा ते रावल्या जॉब्स केन्ना जातले तयार. स्वता सरकाराच्या घटकांनी सांगलां 3000 सरकारी नोकऱ्यो आमी दिवं शकना, कारण मुख्यमंत्री ना म्हणून. तो प्रोसेस चालू करूं शकना मुख्यमंत्री ना म्हणून. म्हारगाय तर खंय पावल्या ही सगळ्यांक खबर आसा. आनी अशें आसतना आमचें सरकार रिणार रीण काडटा. पयर सुद्दां 100 कोटी रुपया सेक्युरिटी प्लेज केल्या. पयर सुद्दां 2-3 दीस जातले. हेडलेस गव्हर्नमेंट, लिडरलेस एडमिनिस्ट्रेशन आनी रडरलेस गव्हर्नमेंट हे ह्या सरकाराची वळख जावन आसा. म्हणून भाजपाच्या पक्षाच्या नेतृत्वात जे सरकार चल्लां ते गोंया खातीर कांयच बरें करिना. रादर इज ऑन अ मोड टू डिस्ट्रॉय गोवा. हे सरकार गोंया खातीर कांयच करना, सगळे कडेन लोकांक त्रासान घातला. मुखेलमंत्री दिल्लीच्यान गोंयान येतकीच सगळी वाट लागल्या असो आरोप यतीश नायकान केला. BJP policies are always inimical to economic growth and progress. You take it at the state level, you take it at the national level.
even at the national level to GST गे, the haphazard implementation of GST गे, demonetization गे, all these issues, they are haphazardly done in a manner that you see economy collapses. गोंयान आमी गव्हर्नराक 5दा पिटिशन केलें की सरकार चलना, सरकार अस्तित्वात ना तेन्ना तुमी इंटरवीन जाया. पूण गव्हर्नर ओग्गी आसा, ती कांय उलयना. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक हार्श, बट ती कांयच करना. राष्ट्रपतीक पिटिशन धाडलें आनी राज्यपालाक आनी राष्ट्रपतीक पिटिशन धाडपा फाटलें कारण म्हणल्यार आमकां गोंयकारांच्या हिताचें पडलां, गोंयच्या फुडाराचें पडलां. गोवा डिजर्व्स गुड गव्हर्नमेंट. And moved by this aspiration, we have written to the governor on 5 occasions. We've written to the president on 1 occasion. Goa deserves a secular, progressive, and a performing government. And this government which is existing is a non-functional, defunct, zero administration government. 2017 इलेक्शनात ते जावन ताका हाडलो ताणी हांगा मुख्यमंत्री म्हणून, आनी तो आयिल्ल्याक एकूय गोंयचो मुद्दो सुटावो जाल्लो ना. आतां म्हण तूं तो दुयेंत आसा, आनी अशा परिस्थितींत गोंयकार सफर जातात. भाजपाचो पार्टी विथ द डिफरन्स कितें तें आयज पळोवपाक मेळटा. प्रत्येक जण एकामेका बरोबर वाद घालतात अशें यतीशान सांगलें. ह्या सरकारान, भाजप सरकारान, एक आमदार दुसऱ्या आमदारा कडेन झगडता, एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्या कडेन झगडता, एक एक्स आमदार तांच्या अध्यक्षा कडेन झगडता, एक एक्स मुख्यमंत्री तांच्या आमदाराकडे झगडता, पक्षाध्यक्षाकडे झगडता. सो वन थिंग इज क्लियर, that BJP is a chaotic party, and that is what it is, party with a difference. But they may be a chaotic party, it is their lookout. You have no right to make Goa's administration chaotic. आणि म्हणून आमी तांच्या एलायजांकडे मागतात की कोसियेसान हात घालात. गोंयच्या खातीर राजकारण ही दुसरी गोष्ट, पूण गोंयच्या खातीर कोसियेसान हात घालात. म्हणून हांवें म्हणलें, एकल्यान गोमंतक नांव आसा, दुसऱ्यान गोवा नांव आसा. तुमी जर गोमंतक आनी गोंयचो हित पळयतात जाल्यार ह्या गोंयच्या हिताच्या आड काम करपी भारतीय जनता पक्षाचो साथ सोडात. ही आमची मागणी गोंयच्या हितांत.